सगळ्यांना शिकवलं सगळ्यांना मोबाईलवर घेतात फोटो ना जाताना फोन मार राव राव रे बंद केला राव रे जाताना फोन मार लोकांना चांगलं राव रे माईक बंद केला राव काय नाही ना तुला बघतलं राव रे हे झालं माईक बंद मिस्टेक झाला आवाज लोगन झालं आवाज आवाज ना रे बुलंग भी ना करा कुर्सी भी ना रे बस आमची बाईक मग किती बसतली मार किती बसतली खुर्ची ना हॅलो हॅलो त्याने केलं वन किती सगळ्या आरती
राखपाक लागून एक तेंको तुमच्या फॅमिलीचो आमच्या विरेश बोरकराक ह्या प्रत्येक गोंयकार जे आयज हांगा शेकोटाक येयला तांकां दिवपाची गरज आसा. कितले बसी हाडले बायट 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 तशें कितें जालां कितले बसी हाडयल्या म्हण आयकपाक येता कितें एक्झॅक्टली जे प्रमाणे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळला ऑलमोस्ट 11 बसीस आमचे हाडायल्या कुडचड्या चांदोर टिकाटली मागीर आमचे वास्कोच्यान बसी आसले आमचे पिचलच्यान बसी आसले राया बसी आसले सो ऑलमोस्ट 11 बसीस हाडायल्या तुमच्यान पळोवंक जाता क्रावड कितलो आसा सद्याक आनी क्रावड कितलो आनीक जातलो हांव मागता जे कोण पुलीस आमचे बसी हाडयतात तांकां सोडचे दीस इज non-violent protest is a peaceful protest, so say allow them to protest peacefully. Amcha constitutional right. So मागता पुलिसां कडेन बसी हाडयल्या तांकां येवचे आनी let them participate in democracy of peaceful protest. स्लोगन चालू बाहेर मारा बीजेपी सरकारान आमचे जे लोक येवपाचो आसलो हाडयल्या म्हणून आमचे जे लोक ए सायडीन आसात ते मातशे ह्यो एरिया कवर अप करचो. सीएम प्रमोद सावंत एवरी टायम सांगता येवपाची गरज ना आमचे जे लोक सायडीक आसात ते मातशे हे सायडीन कवर अप करचे. आता उरला ते प्रत्येक फुडले 8-9 म्हयने आणि ह्याच्या फुडें तांकां आनी तेंची ती मस्ती मांडला हांकां दादागिरी चल्ला ती खंय ना खंय आतां काबार जाय ताका दिसता म्हणून ते आयज गोंयकार जो आयज एकवट दाखयला गोंयकारांनी गोंयकार एक जाता इतके लोक आयज जमलो ऑलरेडी आझाद मैदान फूल जाल्ले आहा 11 सुमार बसी आनी पावपाच्यो आहा म्हणजे तुमकां कळपाक शकता की कितलो लोक आयज भायर सरला तो फक्त आतां फायट जी आहा ही फक्त विरेश बोरकर जाल्यार 7 पुरती उरलेली आतां ही आतां पूर्ण गोंयची फायट जाल्ली आसा आयज गोंयकार जे लोक म्हणटा सुशांत गोंयकार सगळे कडेन गेल्यार जो विश्वजीत राणे सांगतालो की आपूण 45,000 लोकांक आमकां दिसून येता 70चे लोक आमकां आयज कितकेशे हांगा दिसतात प्रोटेस्ट कळपाक जाय गोंयभर चालूच आसा. घेवं शकना गोंयकाराक तुमी आयज असो ग्रांटेड थंयसर जेन्ना गोंयकार एक दोंगर कोण कसो कातरता थंयसर लँड फिलिंग क्लायमॅक्स थंयसर आमचे तळे कोण काबार करूंक सोदता गोंयकारांचे अत्याचार चलयला पळय एक आमदार ही पायी आपल्या गांवा कित्याक गेली आमचेर गांवाक आयज तो आमरण उपोशनार बसला थंय फक्त आपल्या गांव इतले आमच्या लोकांनी कित्याक सोदचे जातलो म्हणून तो कितें इतले त्रास ऑलरेडी कित्याक? आमदार आणि त्याचे काम इतके बरें की फुडल्या फावटी तो आमदार जातलो तरी सुद्दां गोंय आपल्या गांवा खातीर तो आयज थंय एक डिपार्टमेंटाक लागून खातीर थंय बसला आणि आमरण उपोशनाक बसला टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग टायम चेंज जावपाक चड So, हेड कोत्ता. आणि म्हाका तरी खात्री आहा की येणारे कारण जेन्ना इलेक्शन आमचो number 2 सरकाराक हे गोंयकार जे Minister. लागू दाखयतले आणि जे हे करप्शनान आसा ते हांव विश्वजीत अशें राणे म्हणटा की जेन्ना गोंयकारांचो सरकार ह्या आमच्या पावन भुमीचेर सत्तरीचो. आसता, तेन्ना राण्याचो. corruption केलां पळय, मायकल सत्तरीचो. फायली दाखयतालो आनी भियेतालो पळय हेचे फायली आमच्या सुचोर मरे. ऑलरेडी आहा जेन्ना आमचो जाग्यार आसतलो पळय तेन्ना आमी भियोवचे ना एका कितें हेचो जागो सत्तरीचो दाखयतालो. चोर सत्तरीचो चोर राण्याचा पोर सत्तरीचो चोर राण्याचा पोर हे तेजे बांगल्यार तुमचो आवाज तेजे बांगल्यार पावंक जाय. सत्तरीचो चोर राण्याचा पोर सत्तरीचो चोर राण्याचा पोर सत्तरीचो चोर सत्तरीचो चोर सत्तरीचो
लक्षात ठेवते हंगर स्ट्रायकार बसतलो म्हणून आणि त्या राती तेणे म्हणले आपण टीसीबी ऑफिसान बसतलो तेन्ना या राण्याच्या परत एक बाईक दिली तेणे एक स्टेटमेंट म्हणलो तांकां रात दीस वचो म्हाका पडलें ना let them sit there day and night. Requesting MLAs, requesting all MLAs kindly to be on stage. Rest, please. Only the MLAs to please stay on stage. Rest, please maintain decorum. Thank you. आमच्यामध्ये आमचो बाप लीडर ऑफ ऑपोजिशन युरे एलेमा आयिल्लो आहा आमचो बाप क्रूज सिल्वा MLA ऑफ एमडी कॉन्स्टिट्युएंसी रिक्वेस्टिंग MLA विजय सरदेसाई फ्रॉम पातोड्डा कॉन्स्टिट्युएंसी टू काइंडली कम अप स्टेज ताणे म्हणले विश्वजितांनी म्हणले की लेट देम सिट डे नाईट इन डे आम्ही म्हणले की आम्ही बसपाक रेडी आसा MLA म्हणले आम्ही बसपाक रेडी आसा हंगर स्ट्रायकर तिसरे दीस तेजे चालू आसा हे हिस्ट्री आहे इतले लोक भायर सरले ते कितले दीस आम्ही प्रोटेस्ट करतले पेडण्यावर प्रोटेस्ट सांतांगेर प्रोटेस्ट PA प्रोटेस्ट गोयसर प्रोटेस्ट हे प्रोटेस्ट आता वन्स अँड फॉर ऑल करो या मरो त्यामुळे साठी तू पुढे गेलो कितले लोक ऍक्टिव्हिस्ट म्हणून पॉलिटिकल लिडर्स म्हणून उलयत आसता उलोवन ताव उडयत दुसरे आमचे लोक घराघरांनी वचून अवेअरनेस कॅम्पेन करून आपल्याचे जोत्यो जोरयतात कितले म्हणून आमी सोदचे रोगोच शिजता केन्ना सारखे पूण आयज आमी हो एक डिसिजन घेवचोच पडटलो इनफ नो मोर हो प्रोटेस्ट एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हांव मागता जेन्ना हो आख्खे प्रोग्राम स्टार्ट जातले तुमी नॉन वायलंट जावचे लेट अस मेंटेन डेकोरम लेट अस बी सायलंट लेट अस बी विजिलंट लेट अस नॉट बी वायलंट एक मात रिक्वेस्ट सगळ्यांक लेट अस नॉट बी वायलंट We are here to oppose this government. We are to oppose 39A. We are here to exercise our democratic rights. So मागता आयज इतलो लोक आसा आपल्यान काळजी घेवची सुशेगाद रावचे फुडले जे कितें आमचे इनपुट्स आसतले कितें इन्स्ट्रक्शन्स आसतले तुमी बरे भशेन पाळचे थँक्यू मीटिंग आणि काही वेळान सुरू जातली तुम्ही पळोवंक शकतात मोठ्या प्रमाणात लोक आझाद मैदानाचेर जमले आसा जे कंट्रोवर्शियल 39A अमेंडमेंट जे गोंयचो विनाश करता ते करात अशी एकच मागणी तांचे कडल्यान आसा लोक जावपाचो हांगा आयज आमी सगळे उबे आसा ती भूमी जावन आसा
एक क्रांतीवीरांची भूमी अशा पवित्र जाग्याचे आयज आमी उबे आसा. सगळ्या लोकांकडे हांव मागता हेचे फुडें जातले जे कितें आमी फुडें स्टेप घेतली ती सिस्टमॅटीक जावं न्ही, कोणूच भाव करचो ना. जय देवी सातेरी, जय श्री गणेश. आयज आमी हांगा हिंदू तशें मुस्लिमूय आसा. तुम्ही म्हणटले हांव फक्त हिंदूचेच नांव घेता म्हणून. हांव म्हाका एक कॅथलिकाची बारीकशी प्रेयर येता ती म्हणूंक सोदता हांव. हेल मॅरी फुल ऑफ ग्रेस, द लॉर्ड इज विथ यू, ब्लेस्ड अमंग वुमन and blessed is thy fruit of thy womb, Jesus. आयज या प्रोटेस्टाचो 4थो दीस आणि आमदाराचो जे उपोषण चालू आसा तेजो 3रो दीस. अजून मेरेन आमकां ज्यो आमच्यो मागण्यो आसल्यो तेचे आन्सर अजून आमकां मेळोंक ना. आता थोड्याच वेळान आमी आमच्यो ज्यो मागण्यो आसा त्यो मांडपाक लागून आमी सगळे लोक आता TCP मिनिस्टर तेच्या घरा वयतले. हे तडिनारे आमच्या पाळ्या गांवांत सुस्काळ जाल्ले, पूण हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता हे तडिनारे आमच्या पाळ्या गांवांतूच न्हू आमकां सगळ्या गोंयाक नाका. आता आमचो अजय बाब तुमकां सांगतलो की आमी आतां TCP मिनिस्टराच्या घरा कडेन वयतले ते कशे वयतले ते आता अजय तुमकां सांगतलो. देव बरें करूं. आमचे मदें आमचो MLA APचो एल्टन बाब येला, ताका आमी येवकार करचे. आताच आमच्या भाव वासून सांगला की आमी विश्वजीत राणेचे घरा वचपाच्या म्हाका दिसता चड जाले हेजे. AC ऑफिसान वचून AC ऑफिसान बसून खुबशे कितें उलयता आनी जेन्ना म्हणटा आमी ताका आपयता तो म्हणटा तो कांयचे काय कितें उलयता, आयज कितें उलयता फाल्यां कितें उलयता. सो आतां म्हाका दिसता टायम येयल्लो आसा तेजेच घरा कडेन या, पळया त्या कडेन कितलो दम आसा तो आमचे कडेन उलोवपाक. कित्याक तोच सांगतालो आपणाक राखपाक 5,000 लोक येतले. पळया तेजे 5,000 लोक हुया ते. एकलोय आसचो ना तेजो, 10 बॉडीगार्ड आसतले चड करून. आतां जेन्ना आमी वयतले हिंगच्यान थंयसर आमी रावतले आनी थिंगा आमचे सगळे स्पिकर्स जे कोण आमचे एक्टिविस्ट आयज येयल्यात, पॉलिटिकल लिडर्स आयज येयल्यात, आमी आमची भाशणां आनी जे आमी कितें उलोवंक सोदता तेजे घरा मुखार उलोवया. हांव मागता आमचो भाव अजय कोलकर तेणें येवचें आनी जे मॉडेलिटीज जे आमी जे भाशेन वयतले, जे भाशेन आमचो डेकोरूम उरतलो तेजेर बद्दल तेणें उलोवचें.
हॅलो आमका नका बाहेर मारा सोडचना काल आम्ही सांगले काल आमचो एक खेळ असलो मीटिंग असली आज आमचे महाआंदोलना करूया मरो आंदोलना हे बीजेपी सरकारान हे विश्वजित राणेन आमच्या आमदाराक हांगा मरपाक बसयला मरपाक पावला आमचा आमदार 4 दीस जाले प्रोटेस्ट करता तिसरो दीस आज हांगा स्ट्रायक करता आपल्या गावा खातीर आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर आनी गोंया खातीर सो आमी चेतावणी दिल्ली की जसो शिशुपाल आसा तेजे 100 बाबा भरला अशें श्री कृष्णान तेजो वध केल्लो जे विश्वजित राणेचे काल सगळे 100 बाबा भरलेले आसा तेजो अहंकाराचो तेजो एटिट्यूडाचो तेजो मोदाचो जो नंबर 2 च्या नंबर 1 जावंक सोदता त्या नंबरांचो विनाश करपाक आमचो एक शिशुपाल रुपी विश्वजित राणेक विनाश करपाक हो आमचो आमदार रेडी आसा आणि आमचे गोंयकार रेडी आसा आम्ही जेन्ना पर्यंत आमच्यो ज्यो मागण्यो आसा जे पुलिसांक टर्मिनेट करपाचे आणि 39A स्क्रॅप करपाचे हे फुलफिल जायना तेन्ना पर्यंत आमी कशीच ही आमची फायट सोडची ना आणि ताका लागून आज जे विश्वजित राणेक हे नंबर 2 हे राणाच्या परस आम्ही गोंयकार आमचो आमदार आणि आम्ही सगळे बाकीचे आमदार पायाकडे आमच्या पायाकडे हाडटले काय हाडटले काय ना नंबर 2 आमचा ब्लॅकमेल करता म्हणटा ताका आमच्या पायाकडे हाडपाकूच जाय आयज जो दीस येयल्लो आसा आज 23 तारीख आज सोमारा हे नंबर 2 चे हे चोराचे हे विश्वजित राणाचे अहंकार मत हो जुराबद्द टायम मेल्लो आसा आणि हे गौरव रुपी भाजप सरकार जे 39A आमच्या गोंयांत हाडला ते स्क्रॅप करपाचे टायम मेल्लो आसा आमदार खूब तेजी प्रकृती जे हेल्थ पॅरामिटर्स आहा ते डावन जाल्ले आसा मात तो ऑफिशियल जे एम्ब्युलन्स आहा एक वरान ताका येतात चेक करपाक मात रिजेक्ट करता कितेंय जावंक शकता ह्या आयच्या दिसान कितेंय जावंक शकता ही पाळी हे विश्वजित राणेन हाडला आनी बीजेपी सरकारान हाडला म्हणून आमी पीसफुली कोणीच दुसरे इन्स्ट्रक्शन दिवचे न्हू आमी विश्वजित राणेच्या बंगल्यार जे दोनपाल सर्कल आसा तेज्या लेफ्टान जो रोड वयता चडकेरूच तेजो बंगलो आसा आमी थंय वयतले सो लोकांनी जे आपले अरेंजमेंट केला ट्रान्सपोर्ट केला जे हांगा येयला तशेंच तेंच्यांनी थंयसर घेवचे आनी सगळे आमचे व्हॉलंटियर्स हे लोक थंय रावतले आनी थंयसर एसेंबल जावचे कोणीच वायलन्स करचो न्हू आनी दुसरे डायरेक्शन दिवचे न्हू कितें ते पीसफूल करया आनी बाकी सगळे जे आमचे उलोवपी येयला आमचे आमदार येयला आमचे एक्टिविस्ट येयला सगळो विश्वजीत आगेंस्ट राग हे बीजेपी सरकारचा राग थंय वचून काडचो आनी जी आमची आज एक फायनल बॅटल कशें आज जे करोया मरत खूब भाशणां जाली आनी भाशण करपाक ना आता कितें ते हे स्क्रॅप केल्या शिवाय आनी जे पुलीस
ऍक्शन जावपाक जाय त्या शिवाय आणि हे विश्वजित राणे त्याचे तोंड उघडल्याशिवाय आम्ही थंयसून कशें धाडची ना सगळ्यांनी पिसफुली थंयसून वचपाचे आणि परत एकदा लोकेशन सांगता तो दोनपाल सर्कल आसा त्याच्या लेफ्टान तो मणिपुलार रोड वयता तो बंगलो आसा आम सिस्टमॅटिकली जे कोण गांवचे व्हॉलंटियर्स येयला ते लोकांक गोंयचे आमी थंय असेंबल जातले आणि आमचो हो महाआंदोलन करो या मरो आंदोलन फुडें वतले देव बरें मणिपालाकडे तर आज हांगा गव्हर्नमेंटाकडे सो आम्ही लेफ्ट साइड गेट जे आसा थिंगच्यान आमी भायर सरतले जे लोक आपणाचे ट्रांसपोर्ट अरेंज केल्या वी विल मूव फ्रॉम दिस साइड एंड वील प्रोसीड टुवर्ड्स दोनापाल रोड दोनापाल सर्कल सो रिक्वेस्टिंग जे कोण आपल्याचे ट्रांसपोर्ट करून येयल्यात सर्कल दोनापाल सर्कला कडेन रावचे म्हण हा एकूच सांगता झांटी महिला की त्यांच्या नावावर राहू शकतात पुढे आमचा आमदार डॉक्टर मोचीला विश्वास रावचीला डेप्युटी आणि आमदार अंगद रावते ही झांटी महिला आम्हाला रावपाक जाय त्यांची नाव घेऊ शकता आणि परत मागील जे कोण विदेश भवनाला राहू शकता जाणटी जोडची सिनियर सिटीजन तुम्ही विदेशावर रावचे जे कोणाकडे घडटा तुम्ही आमच्या वांगडा दोनापाल येवची मागता सगळीकडे जे दोनापाला वयता लेफ्ट गेटींतल्यान भायर सरचे जे कोणाकडे चलोवंक जाता तेंच्यांनी चलोवन येवचे जे कोण बसीन येता बसीन येवचे जे कोण गाडयेन येता गाडयेन येवचे जे कोण बायकान येता बायकान येवचे पूण आयज तुका याद जाली मेन रोड हो मेन रोड हांगा रस्तो जे कोण चलोवन वयता आमचे जे कोण पॉलिटिकल लिडर्स आणि एनजीओ त्यांच्या वांगडा तांकां पयलीं आमी फुडें करचे आनी तेंचे फाटीं आमी रावचे आनी जे कोण गाडयेन आनी बसीन वयता ते दोनापाल सर्कला कडेन रावचे जे कोण हिंगा रावंक सोदता ते पयलीं फुडें रावचे गेट ओपन कर मर्दी
समाज आहे ना. सांगू ना काय कोणाच्या घरा कितले पयस वचप हे सारकें कित्याक अर्देकूच स्प्लीट जावचे ना लोक. पण तू राहू ना विजय आता तुम्ही आसतले हांव तेंच्या कोणाच्या घरा वचपाक हांव गोरू न्ही म्हाका निवडून आयलो लोकप्रतिनिधी हांव कशें गोरू कशें येवंक शकना. सो तुमी वयचे ना तेंच्या वांगडा. हांव घरा कोणाच्याच घरा वचपाक विश्वजिताचे सीएमाचे न्ही एल्टनाचे न्ही कोणाचे घरा ओके सीएमाचे समज बंगल्यार वयताले जाल्यार तुमी आसतले आसले. सपोर्ट करता म्हणून आयलो न्ही. एज्युकेशन कॅनॉट बी हायजीन and I'm not there here to be hygiene. Whoever is there, let them be hygiene. So you're not going, sir? I'm not going to anybody's house. See, I'm against this. When they went to Rudolph's house, I had in the assembly shown my dissent. One said that I don't agree to anybody's house. It is democracy. सीएमाच्या बंगल्याचेर वयताले तुमी आसता समर्पण करचे करता सीएमाचे ऑफिशियल ऑफिशियल. थंय मनोरंजन दी आनी ताजे घरा कडेन मेळपाक आमी हाजे पयलीं गेल्ले एकदां गेले आमी रामाचे केसीन गेल्ले तो गेल्या ऑफिशियल